Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आज सत्तरीच्या आमच्या सगळ्या बांधवांची हांगा वेळसा देवळान सातेरीच्या मिटींग जाली आणि हे मिटिंगेक साधारण 100 आमचे सत्तरीचे बांधव हजर असले. जे भूमिपुत्र नाव आसा, जे टायटल आसा ते सरकारान बदलचे हे एक सजेशन येयलें. दुसरें म्हटल्यार हांगातले जे सत्तरीचे लोक आसा ही गांवठाण म्हणटा त्या एरियेन सगळे लोकांची घरां आसा. गांवठाण ही पद्दत ही पोर्तुगीज टायमाच्यान येयल्ली आसा आनी जी थंय घरां आसा ती सरकारीच जमीन लागलेली आसा. पूण थंय सगळे गांव सत्तरीचे वसलेले आसा. तेका लागून असो एक ठराव सगळ्यांनी पास केलो की जो सरकारान रेट जमनीक लायला, जी गांवठाणान खास करून घरां आसात तेतून सरकारान म्हणटा ते पयशे भरपाच्या दृश्टीन लोकांक जमनीचे पयशे भरपाच्या दृश्टीन सूट दिवची. जे काही त्रुटी काढून त्याचे आम्ही स्वागत करतो. कित्याक आयज सत्तरीची जी मागणी आसा जमीन मालकीची आणि मुख्य म्हणजे जी आमची गांवठाणां आसा त्या गांवठाणांची मालकी मेळची ह्या खातीर सातत्यान हांगासर 25-30 वर्सां जाली हांगासर प्रयत्न आहा आनी प्रश्न आमचो लिबरेशन जाल्या उपरांतलो हो प्रश्न आहा. पूण खंयच्याच सरकारान त्याचो केन्ना विचार करूंक ना. पूण आयज ह्या सरकारान जे प्रमोद सावंत CM आहा तेंच्यांनी एक हें जें बील हाडलां तेतूंतले काही शब्द काडून आनी काही विचार करून जर हे बील मांडलें आणि एक जो पुढाकार घेतलेलो आहा तेंच्यांनी आणि एक पाऊल उचललेलें आहा तेच्या बद्दल आमचे पयलीं हार्दिक तेंचें स्वागत करता. मूळ गोंयकारांक हक्काचे घर मेळटले म्हूण भूमिपुत्र अधिकारिणी बिलाक बस्तोडकारांचो तेको. सरपंच धरून पंचांनी बिलाक येवकार दिला. दिवचे आणि हांव त्याच बरोबर कोमनी जातीकूय रिक्वेस्ट करता की तुमी एमिकेबली हे जर सोल्युशन जाता हेजे मॅटराचे हे प्रॉब्लेम रेग्युलरायज करपाचे जाल्यार कितली वर्सां म्हणून आनी त्रास काडपाचे आनी कितली वर्सां आमच्या लोकांनी त्रास काडपाचे. आम्ही ह्या डिसिजनाक ठामपणे आमच्या आमदार ऑनरेबल MLA बरोबर आसा आणि आमचो गोंयचो CM प्रमोद सावंता बरोबर आसा. हांव मागता की येता ते फुडल्या विधानसभेन कितें जर हे आसा लोकांच्यो क्वायरीज आहा त्यो जरूर हे करच्यो आणि मागता CM आमचो गोंयचो CMाक की हे बिल पास करचें. अधिकारिणी बिल हे पास जालें असेंब्लीन आनी कायदो म्हणून जालो जाल्यार सामान्य लोकांक हेच्या बिलाचो बेनिफीट मेळटलो. तेका लागून हे ऑपोजिशन हेजेर विरोध करता. कित्याक हें काम जरी तर BJP सरकारान केलें जाल्यार बारीक सामान्य लोक बहुजन समाज हे सगळे हेजो एडवांटेज घेतले. हें तेंकां नाका. आतां तूं पळोवंक अशें जाल्यार गोवा फॉरवर्ड अपोज करता, काँग्रेस अपोज करता. हे कित्याक म्हूण अपोज करता? तुमकां इतली इच्छा आहा लोकांची मदत करपाक, सजेशन दियात न्हू. अपोज कित्याक करता तुमी? बिल कित्याक भायर हाडूंक सोदता? सजेशन दियात, एक बरें सजेशन दियात, एक बरे भशेन ऑपोजिशन कशें फुडें सरात आनी सगळो ह्या बिलाचो बरे भशेन सुटावो काडा. कित्याक जरी तर हें बील पास जालें, हांव सांगूंक सोदता आमचे बस्तोरचेच उलयता, 150 ते 200 घरां आसा कम्युनिटींतल्यान आनी गव्हर्मेंट जाग्यार. तितून केरकर आसा, शिरोडकर आसा, मिनेझीस आसा, मोंतेरो आसा, हे सगळे आमचे गोंयकार. अशें न्हू कितें भायलोच लोक आसा. ओके, थोडे बेनिफीट भायले लोक घेतले, तेका लागून सरकारान बरें केला. जो भूमिपुत्र आहलो तो उतर काडलें. कारण आमचे सेंटिमेंट दुखताले थोड्यांचे. पुत्र आमचे कितें सन ऑफ द सॉयल हेजी सरकारान ताबडतोब हें घेवन ते उतर तेंच्यांनी काडलें. प्रुडंटा खातीर सत्तरीच्यान कल्पेश गावस आनी बस्तोडच्यान श्याम सुंदर फडते.